26 जानेवारी 1950 हो दीस भारतीय इतिहासातलो भांगरा अक्षरान बरयल्लो दीस म्हळ्यार अतिताय जावची ना। ह्या दिसा भारतान संविधान चालीक लायले आनी आमच्या देशाक एक लोकशाय प्रजासत्ताक देश म्हूण मान्यताय मेळ्ळी। तेन्ना सावन आमी दर वर्सा 26 जानेवारी हो दीस प्रजासत्ताक दीस म्हूण मनयतात। प्रजासत्ताक दिसाक आमकां ब्रिटीश राजवटी पासून पुराय स्वातंत्र्य मेळ्ळें। तशेंच तो दीस आमकां भारताच्या जनतेन केल्ल्या बलिदानाचो उगडास करून दिता। हो दीस देशभरात व्हडा उमेदीन मनयतात। तो आमचो राष्ट्रीय सण। 26 नोव्हेंबर 1949 दिसा राजघटनेचो स्वीकार केलो। उपरांत 26 जानेवारी 1950 ह्या दिसा भारताची राजघटना अंमलात आयली। राजघटना इंग्लीश भाशेंत आसा आनी ताची हिंदी भाशेंतली प्रतूय कायदेशीर नदरेन मानून घेतल्या। भारतान संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 दिसा मानून घेतिल्लें। 26 जानेवारी 1930 दिसा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसीन इंग्रजां कडल्यान पुराय स्वातंत्र्याची मागणी केल्ली, म्हणून 26 जानेवारी 1950 मेरेन ताची अंमलबजावणी मुखार धुकलिल्ली। डॉ. भीमराव आंबेडकर हे संविधान घडोवपाचे समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले। देशाच्या कारभारा संबंधीच्यो तरतुदी एकवटान त्यो सुसूत्रीतपणान संविधानात नमूद केल्यात। संविधान हे देशाच्या राजकारभारा संबंधीच्या तरतुदीचो लिखीत असो दस्तावेज। लोकां मदल्यान वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीचे सरकार स्थापन करतात। तांचेर संविधानांतल्या तरतुदीचे फासकेत राजकारभार करपाचे बंधन आसता। संविधानांतल्यो तरतुदी किंवा तातूंत नमूद केल्ल्या कायद्याचे फासकेत शासन चलोवचें पडटा। संविधानाक विसंगत थारतले अशे कायदे शासनाक करपाक मेळना। संविधानाचो मुखेल उद्देश म्हळ्यार आमी भारताचे लोक भारताक एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य करप। तशेंच समेस्त नागरिकांक समाजीक आर्थीक आनी राजनैतीक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास धर्म आनी उपासनाची स्वातंत्र्यताय प्रतिष्ठा आनी समता प्राप्त करून दिवप। संविधानान आमकां कांय मूळ अधिकार दिल्यात। समता अधिकार, स्वातंत्र्य अधिकार, शोषणाच्या विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रतायेचो अधिकार, संस्कृती आनी शिक्षणा संबंधी अधिकार, संविधानिक उपचारांचे संबंधी अधिकार। दिल्लीत दर वर्सा प्रजासत्ताक दीस व्हडा दबाज्यान मनयतात। प्रजासत्ताक दिसाची परेड पळोवपाक देशांतल्यान हजारांनी लोक दिल्लीत येतात। हो सुवाळो पळोवपाक देशी परदेशी भोंवडेकार येतात। 26 जानेवारी दिसा लोक सकाळीं बेगीन इंडिया गेटीचेर पावतात। राजपथावेल्यान सकाळीं 9:30 वरांचेर रंगीत परेड सुरू जाता। ह्या सुवाळ्याक सगळ्यांत पयलीं आमचे पंतप्रधान पावतात। तांच्या फाटल्यान सोबीत घोड्यांचेर बसून अंगरक्षकां वांगडा भारताचे राष्ट्रपती येतात। तांकां पंतप्रधान सलामी तळाचेर येवकार दितात। राष्ट्रपतीच्या हस्तुकीं तिरंगी बावटो हुबयतात। उपरांत लष्कराची परेड सुरू जाता। राष्ट्रपती लष्कर, नौदळ, वायुसेनेचे सुमार 15,000 जवान आनी NNCच्या चले-चलयांकडल्यान सलामी घेतात। परेडात साबार प्रकाराचे रणगाडे, क्षेपणास्त्रां, रॉकेटां आदी दाखयतात। येरादारी करपी वाहनांचेर दर एका शस्त्रांचे नांव आनी तपशील बरयतात। ही अत्याधुनीक शस्त्रां पळोवन लोक खूब प्रभावीत जातात। त्या उपरांत दर एका राज्याचो भेस, भास आनी संस्कृतीचें दर्शन घडटा। रंगीबेरंगी आनी विशिश्ट भेस नेशिल्ली लोकनाचांची पथकां तांच्या राज्यांचे लोकनाच सादर करतात। प्रजासत्ताक दिसाची निमणी कार्यावळ म्हणल्यार IAFचो फ्लायपास्ट। विमानीक ते थंडरबोल्ट आनी MiG विमानां प्रचंड गतीन उडयतात। रातीच्या वेळार राष्ट्रपती भवन, केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन,
इंडिया गेट आदी सगळ्या इमारतीचेर रोशनाय करतात। 3 दिसां उपरांत राजपथाचेर बिटिंग रिट्रीट सुवाळो आयोजीत जाता। तातूंत तिनूय दलांचे बँड आसतात। ते सुंदर संगीत वाद्यां वाजोवन लोकांची मनां जिखतात। विविधताये कडल्यान एकते कडेन हें भारत देशाचें वैशिश्ट्य। आयज आमच्या देशाची गणना शक्तिशाली देशां मदीं जाता। देखून हो देश संवसारांत सर्वश्रेष्ठ जावपा खातीर एकचारान वावुरया। जय हिंद।